गोंय पुलिसांनी 2025 सालात गुवळी वखदां आड कारवाय करून सुमार 163 NDPS केशी नोंद केल्या। ह्या प्रकरणात वट्ट 78.48 कोटी रुपयाची गुवळी वखदां जप्त केल्यात। तशेंच ह्या प्रकरणांनी 212 आरोपींक अटक केल्या, जाल्यार अटक केल्ल्या दुबावित आरोपीं मदीं 32 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। मजगतीं खोलायेन चौकशी आनी पुलिसांनी सातत्यान फॉलोअप केल्ल्यान 35 प्रकरणांनी गुन्यांवकार थारिल्ल्या गुन्यांवकारांक 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। एंटी नार्कोटिक्स सेलान म्हापशा छापो मारून अफनान गोरी हाका अटक केला। ताचे कडल्यान सुमार 65 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला। तशेंच ह्या दुबावित आरोपीक 7 दिसाची पुलीस बंदखण फर्मायला। मजगती गोंय पुलिसांनी 2025 वर्सा गुवळे वखदां आड कारवाय करून सुमार 163 NDPS केशी नोंद केला। या प्रकरणात वट्ट 78.48 कोटी रुपयाची गुवळे वखदां जप्त केला। तशेंच या प्रकरणात 212 आरोपीक अटक केला, जाल्यार अटक केल्ल्या दुबावित आरोपी मदीं 32 विदेशी नागरिकाचो आस्पाव आसा, अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली। मजगती खोलायेन चौकशी आनी पुलिसांनी सातत्यान फॉलोअप केल्ल्यान 35 प्रकरणांनी गुन्यांवकार थारल्या गुन्यांवकारांक 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।